प्रितीच्यानो आयज आमी आयकलां जुआं बातिस्ताचे शीच जेजूच्या शिसांक पळयोवन अजाप जातात. कित्याक काय म्हूण ते उपास करिनात काय म्हणून, आनी ते जेजूक तो प्रश्न घालतात. कित्याक न्हू ते जुदेव जावन तांकां उपास म्हणल्यार चड म्हत्वाचो. सातोड्यांक ते 2दा पूण ताणें उपास करूंक गरजेचो आसलो. देखून ते जेजूक प्रश्न घालतात, आमी आनी फारिसेव उपास करता पूण तुजे शीस करिनात कित्याक? आनी जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत तांकां एक सोबीत जबाब दिता. ह्या प्रश्नाक एक बरें सोबीत जबाब दिता लग्नाच्या उदाहरणांत. आमी सगळीं जाणां लग्न एक खुशालकायेचो उत्सव आनी जुदेवांचे चाली रिती प्रमाणे ती लग्न आख्खे सुमानभर मनयतालीं. आनी न्हवऱ्या आनी व्हंकले बरोबर जे कोण आसताले तांकां जायती खुशालकाय भोगताली. हेंच आयज जेजू शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां सांगूंक सोदता की आमी जेजू बरोबर आसल्यारच आमकां खुशालकाय मेळटली. आनी आमी जेन्ना जेजू कडल्यान पयस वतात तेन्ना आमी दुखांत आसतात, तेन्ना आमच्या जिवितांत सारकें चलना आनी आमच्या जिवितांत सगळें वायटूच जाता. देखूनच जेजू जुआंवाच्या शिसांक म्हणटा, आपणा बरोबर न्हवरो आसोसर न्हवऱ्याचे पावणे दुखांत आसूंक जाता जायत. होच प्रस्न तो तांकां घालता. आनी जेजू तांकां हेंय सांगता की वेळ येतलो जेन्ना न्हवऱ्याक ते व्हरतले आनी तेन्ना ते उपास करतले म्हणून. ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान जेजू आयज जिवाच्या शिसांक आनी आमकांय बी सगल्यांक एक उपासाचें नवें म्हत्व सांगता. तें म्हणल्यार उपास करता आसतना आमी जेजूकूच मदीं दवरूंक जाय. जेन्ना आमी उपास करता तेन्ना आमी चाली रिती प्रमाणे करतात. जुआंवाचे शीस आनी फारिसेव चाली रिती प्रमाणे ते उपास करताले. तांचे खोल भावार्थान ते करिनासले, खोल खोलायेंतल्यान आत्म्याच्या खोलायेंतल्यान ते करिनासले. ते करूंक जाय म्हूण करताले. जशें आमी आमच्या भुरग्यांक होमवर्क दितात तसोच ते पाळटाले उपास. पूण आयज जेजू म्हणटा आपूण जेजूकूच ते मदें दवरूंक जाय, जेजूकूच तो सेंटर आसूंक जाय, तेन्नाच आमच्या उपासाक म्हत्व येतलें. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेन्ना आमी आमचे दैवीक रिती पाळटा, आमची मागणी करता, नोवेनाक वयता, रितीरां करता, तेन्ना आमी जायते पावटी भावार्थान करिनात. आमी मागतात म्हूण मागतात, करूंक जाय म्हूण करतात. पूण आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान जेजू म्हणटा आपणा बरोबर आसल्यारूच खुशालकाय भोगतली. तर एक घोडी आमी नियाळ करुया की जेन्ना आमी मागणी करता तेन्ना आमी जेजूची ही खुशालकाय अनुभवता काय? जेन्ना आमी घरा कडेन तेस करता तेन्ना आमी ही आमची मागणी म्हणटा आमचे बापा नोवान मरी, तेन्ना आमी म्हणटात ती फकत आमचो तेस काबार करूंक ती म्हणूंक जाय म्हणून म्हणटात. पूण केन्ना आमी भावार्थान म्हणल्यात काय? एक घोडी आमी नियाळ करुया आनी चिंतुया की आमी म्हणटा तेन्ना आमच्या जिवितांत आमी जेजूक अणभवूंक पावता काय म्हणून. तर ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागता आसतना भावार्थान आज मागुया जेजूक आमच्या काळजांनी येवंक, जेजूचोच ती खुशालकाय आमी अणभवूंक आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदान मागुया आनी जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमी वावरुया.